प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 26 वड 40:5 ते 50:2. Mark chapter 6 verses 45 to 52. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. मागीर आपूण लोकांक धाडटा म्हणसर जेजून आपल्या शिसांक वेगीं होड्यार चोडून आपणा आदी पोलतोडी बेतसायदे वचूंक लायले. आनी तांकां धाडटोच आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो. आनी थिंनसान जातोच होडे दोरयान मोदें पावलें. आनी तो एकलोच धोडेर आसलो. आनी परतें वारें मारतालें देखून ते ताणूक कोश्टावताले म्हूण पळोवन फांत्या पारार दोरयाचेर चोलून तो तांचेशी आयलो आनी तांचे फुडें वचूंक कोरी. पूण कोण दोरयाचेर चलता ते पळोवन भूत म्हूण समजून तांणी किळोवच मारली, कित्याक सगल्यांनी ताका देखलो आनी तांचेर आकांत आयलो. पूण रोखडोच तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, धीर दवरात, हांव तो, भियेनाकात. आनी तो तांचे सुरशीं होड्यार चोडलो आनी वारें थांबलें. आनी ते आपणा भितर एकदमूच थोटाकले, कित्याक जोड मनाचे जावन वाडयल्ल्या उंड्यांचो ओळ तांकां मेळूंक नासलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू उदकाचेर चलोन वेता. आनी आमी कालच्या शिवर्तमानान वाचलेलें की जेजून 5 उड्यांनी आनी 2 मसल्यांनी 5,000 लोकांक जेवण दिल्लें म्हूण. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ताणें त्या 5,000 लोकांक जेवण दिलें, धादोशी तांकां केल्ले आनी तांकां घरा धाडले आनी आपल्या शिसांक पयलीं तोडी धाडलेले. आतां कितें घडटा? जेन्ना शीस उदकाचेर आसा, आपल्या होड्यान आसात, थिंचो तांकां दुसरे पाटी पयलो तोडी पावंक जायना, कित्याक एकदम वारें तांचेर आड येता. आनी देखून जेजू उदकाचेर चलोन वेता. आनी जेन्ना ते जेजू पळयतात उदकाचेर चलता तो, ते भियेतात. पूण जेजू तांकां म्हणटा, धीर दवरात, हांव तो, भियेनाकात. पूण आयज भाव भयणीनो, आमचो नियाळ ह्या 50:2 वडीर करया. आनी 50:2 वड कितें म्हणटा कित्याक जोड मनाचे जान वडलेल्या उंड्याचो ओर तांकां मेळूंक नासलो. भाव भयणीनो, शिसांनी जेजूक 5 उड्यांनी आनी 2 मसल्यांनी 5,000 लोकांक ताणें जेवण दिलें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आपल्या शिसांनी ताका पळयलें की ही मिलाक केल्या, ते कित्याक अजाप जालें जेजूक उदकाचेर चलोन पळयता तो. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी मिलाक पळयता आमच्या जिवितांत, जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर रिगून रावता, ताच्या उतराचेर नियाळ कोत्ता आनी आमकां मिलाग्री आमच्या जिवितांत फावो जाल्या, तर आयज जेन्ना आमी कसल्या त्रासान आसा, कित्याक काय आमी अजापता. आनी जो कोण अजापता, जेन्ना ते उतराचेर रिगून आसतात, ते म्हणटात, ओ जाली, मिलाक जाली. आमकां कित्याक व्हडलें आमी कित्याक अजाप जावंक जाय? आनी जो कोण अजाप जाता, जेन्ना मिलाक जाता तांच्या जिवितांत, ती एका एकदम घट्ट काळजाची, इंग्लीशीन म्हणटात हार्डन हार्ट. कित्याक काय बाय म्हणून? जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ कोत्ता, आमी देवाच्या उतराचेर आमी सोत मानता, आमच्या देवाच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरता, तेन्ना आमी अजापां पळयतले हांव. आनी आमकां अजापाचें हें केन्ना आसूंक नाका, कित्याक आमी जेन्ना जायना तेन्ना आमी अजाप भाशेन जावंक जाय. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर आमी नियाळ कोत्ता, जें आमकां दिसता, जें आमी आयकता, जें आमकां आमच्या दोळ्यांनी दिसता, ताचेर आमी नियाळ कोत्ता, तेन्ना आमच्यान देवाच्या उतराचेर कसलोच नियाळ करूंक जायना. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन, आमी ह्या संवसारान आसा, आमी ह्या संवसारान जियेता. कितले पाटी लोक आमच्या जिवितान येता, कितलो लोक आतां टीव्हीचेर उलयता, वॉट्सॅपाचेर उलयता, इंटरनेटाचेर उलयता, वो सांगता, तो सांगता. आतां ह्या दिसांनी आमचें पॅन्डेमीक पोत्तून कॉमेस जालें आनी लोक आतां एकदम अजापता, कित्याक म्हणटा, आरे बाबा, हें आतां पोत्तून जालें, लोक भिरांतीन आसा.
पूण आमी जाणो की आतां हें कोविड-19 जें आसा आतां 2 वर्सां जालीं देवान आमकां एके खेरीत भाशेन ताणें आमकां वाचून दवरल्या, आमकां 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 राखल्यान ताणें. आनी आमी पळयलां देवाची मिलाद आमी आमकां आमचो भावार्थ गोट आसूंक जाय. पूण कितें घडटा जेन्ना आमी ह्यो खबरो आयकता कितें घडटा तें लोक आतां कोविड-19 जालां, लोकांक वायरस जालां, ही आमकां आतां भिरांत येता. आतां आमी घरा भायर वचपाक तयार ना. आमी कोडकोडटा आनी आतां आमी सजमता की आतां खूब वायट जातलें म्हणून. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता, देवाची उतर सत मानता, आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर आसता, आमकां कसलीच भिरांत आसची ना. जेजू आयज जे उतरां ताणें आपल्या शिसांक म्हणलेलीं ती उतरां तुका आनी म्हाका म्हणटा, धीर दवरात म्हणटा. हांव तो, भिये नाकात. जेन्ना ताचें उतर आमच्या काळजान आसा, आमच्या मनान आसा, आमच्या तोंडाचेर आसा, आमच्या जिवितान आसा, तेन्ना आमकां कसलीच भिरांत आसची ना. आमी सदांच धीर धरतले हांव, कित्याक जेजू देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शिवर्थनामेचेर नियाळ करता, आमी जावन आसा एका व्हड्यार, आमच्या जिविताच्या व्हड्यार, आनी ह्या जिविताच्या व्हड्यार आतां कितल्यो वस्तू घडटात. वायरस चलता, लोक मरता, भिरांत पडल्या, एकलो एक म्हणटा, दुसरो एक म्हणटा, पूण देवाचें उतर सकाळी ते सांज पर्यंत, म्हयन्याच्या म्हयन्या, सुमाराच्या म्हयन्या, वर्साच्या वर्सां तेंच उतर. ताचें उतर केन्नाच बदलना. पूण आमी खबरो दुसऱ्या संवसाराच्यो बदलतो खबरो आयकता आनी देखून भिरांत आमकां येता. आमची चोत्राय ह्या देवाच्या उतराचेर धरुया. देवाचें उतर आयज आमकां सांगता, जेजू आमकां सांगता, धीर दवरात म्हणटा, हांव तो, भिये नाकात. पोतून म्हणटा, धीर दवरात, म्हज्या उतराचेर तुमी चोत्राय दवरात, हांव तो, भिये नाकात. हांव म्हज्या उतराक सदांच विश्वासी. आयज भाव भयणीनो, ह्या शिवर्तमानाचेर आमी वाचून पोत्तून वाचून आमी नियाळ करूया. ही भिरांत जी आसा, ही जी भिरांत आमच्या भितर आयल्या, आमच्या फामिलीन आयल्या, ही पयस करुया आनी आमी एके भाशेन जोड मनाची जावच्या सवतेक आमी भावार्थी जावया. जी घडलां आमच्या जिवितान, जे जेजून आमकां विश्वासी रावल्या आपल्या उतराक आमच्या जिवितान, ताचेर आमी नियाळ करुया, ताचेर आमची चोत्राय दवरुया आनी खेरीत भाशेन एक जैतिवंत जिवीत जियोंक आयज आमी कमेस करुया आनी बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक, तांची भिरांत पयस करपाक आमी तांकां ही बरी खबर दिवया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडयता.